नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे उपकार. गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो. मानाशी ओले एका बंगल्यात चोरी जावपाची घडणूक आयली उक्ताडार. 14.76 लाखांची वस्ती आनी रोख रक्कम घेवन फरार. अणजुणा पुलिशेन अनवळख्या चोरा आड कागाळ दाखल. फुडलो तपास सुरू. कासावलेच्या तरणाट्याक अश्लील व्हिडिओ वयल्यान केलो ब्लॅकमेल. 1,35 लाखांचो फटको. हरमला 1,69 लाखांचो ड्रग्स जप्त. रशियन नागरिकाक अटक. ANCCची कारवाय. शिगमो ही भौसाची उमेदीची परब. शिगमो मिरवणुकेक वेळाचे बंधन नाका. गोवा फॉरवर्ड पक्षा वतीन वेंचणूक आयोगाक पत्र. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर केरी चॅकपोस्टार अबकारी खात्याकडल्यान गोंयासावन कर्नाटकात वचपी आनी येवपी वाहनांची तपासणी सुरू. आनी मोपा वाठारांत काजू उत्पादन बरे प्रमाणात. हुर्राक तशेंच काजू फेणीचें जाता बरें उत्पादन. आता खबरो विस्तारान. मार्ना शिवोलेच्या एका बंगल्यात बेडरूमाच्या जनेलाचे जाळे कापून अज्ञात चोरांनी 14,70,000 रुपयांच्यो भांगराच्यो वस्ती आणि 3,15,000 रोख रक्कम फारायली. या प्रकरणात हणजुणा पोलिसांनी गुन्यांव नोंद केला. ही घडणूक बुधवारा मध्यानराती 12:30 ते सकाळी 6:30 मजगती घडिल्ल्याचो पोलिसांक दुबाव आसा. हे विशीं बंगल्याचे धनी सार्थक राजेश कुमार गुप्तान पुलिशेंत कागाळ केल्ली. चोरयेच्या वेळार कागाळदाराचो आवय बापूय न्हिदिल्ले. ह्या चोरये विशीं तांकां कांयच कळ्ळें ना. सकाळी उठल्या उपरांत तांकां घरांत चोरी जाल्या हें कळ्ळें. बुधवारा रातीक जाल्ली मान्य आनी त्या तेंच्यांनी म्हाका पुलीस कंप्लेन म्हाका केला आनी ते आतां हांव मागतालो आसलो कितें PI लागीं मातशें एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग वाडोवपाचें आनी त्या मान्याच्या एरियान मातशें कितें चालू चोरयो जाल्यो त्यो मातशें पेट्रोलिंग वाडोवन मातशें कितें तें करपाचें थंयच्यान PI. डिटेल कितें रातची कितें जालें म्हूण आयकलां. आतां डिटेल सारकी म्हाका कांय खबर ना. तें डिटेल सारकें तुका पुलिसूच सांगतले. पूण रॉबरीज कितें मातशें पेट्रोलिंग तर चड बरें वाडयलें जाल्यार बरें जावपाचें. कित्याक खालाय मातशें कोण कोण बसता तें ओडपाक वा तेंचेरूय मातशें पुलिसांनी मातशें दवो दवरूंक जाय. शेकारां आमचे हेल्यान आमी इग्रेज वाड्याचेर खाला खूब जाण येतात. कोण चेडे चेडवां कोण ओडपाक आनी पियोवपाक. सो मागतालो आसलो PI मातशें एक्स्ट्रा स्टाफ वाडोवन मातशें पेट्रोलिंगूय वाडोवन. कासावलेच्या आरोसी वाठारांतल्या डेलानो बॉस्को फर्नांडीस ह्या तरणाट्याक अश्लील व्हिडिओ क्लिपा संबंधी ब्लॅकमेल करपाचो प्रकार उक्ताडार आयलो. चॅट एपा वयल्यान अशें संबंध जाल्ले उपरांत ते चलयेन व्हिडिओ व्हायरल करपाची धमकी दिवन 1,35 लाख उठयले. उपरांत डेलानो बॉस्को हांणी वेर्णा पुलिशेंत कागाळ दाखल केली अशी माहिती मुरगांवचे उपाधीक्षक संतोष देसाई हांणी दिली. एक डेलानो बॉस्को फर्नांडीस म्हणून रावपी कासावले हांणी कंप्लेन दिला की आपल्याक 2020 सावन आपल्याक दोग जाणी लेडी एक्युजांनी आपल्याक कॉन्टेक्ट केलो आनीक आपल्याक सांगलें की तुजो एक आपल्या कडेन व्हिडिओ आसा तो व्हिडिओ आमी अपलोड करतले नाजाल्यार आमकां पयशे दी. तेमी मागीर एक दुसरो तेमी अकावंट दिलो. दुसरी एक नांवाचें अकावंट. तेजें नांव आसा तो महादेव शंकर जाधव म्हणून हो रावपी सांताक्रूज मुंबय. ह्या अकावंट ह्याचो अकावंट दिलो. तो अकावंटाचेर पयशे घालपाक लागलो. मागीर तेमी हेंच्याय नांवाचेर अकावंट आसले तेंचेर घायले. आतां आमी इनिशियली आमी FIR रेजिस्टर केल्लो आसा. FIR करून आमी आतां कोण खरें तीन नांव दिली आसाय. वन झिटा फेर्नांडीस आनी मॅरी फेर्नांडीस म्हणून आनी तो शंकर जाधव. आतां ती खरी तीच काय आनी कोण ती आमी वेरीफाय करतले. पयलीं इनिशियली FIR रेजिस्टर केला आमी आनीक मुखार वेरीफाय करून कळटलें की वेदर तीच काय आनी कोण ती ते आमी फायंड आउट करून ड्युरींग द कोर्स ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन ते कळटलें. सर टोटल कितलो अमावंट? एज पर द कंप्लेन 1,35 lakhs म्हणटा दॅट आमी वेरीफाय करतात तेजे कारण तेजे बँकेंतल्यान ट्रान्सफर जाला जावं आनी कितें कशें धाडला तें सगळें वेरीफाय. बट कंप्लेनी प्रमाणे प्रायमा फेसी आमी तो म्हणटा 1,35,000 1,35 lakh आमी मुखाल्ले आमी वेरीफाय करता.
गोय पुलिसांच्या घोळ्या वखदा विरोधी पंगडान हरमला धाड घालून व्हड कारवाय केल्या। हे कारवायेत 1,69,47,00,000 रुपया मोलाचो सेलोसायबीन मॅजिक मशरूम आणि हेर ड्रग्स जप्त केले। राज्यातली ही सगळ्यात व्हडली कारवाय आसा। ही घोळ्या वखदा तस्करी प्रकरणात एएनसीन एवजेनी मॉर्कोविन ह्या रशियन नागरिकाक अटक केल्या। गोय पुलिसाच्या घोळी वखदा विरोधी फाट्यान हरमल हांगासर छापो घालून 1.69 कोटीचे ड्रग्स जे आसा ते एका रशियन नागरिका कडल्यान जप्त केलेले आसा। हातून वेगवेगळ्या ड्रग्सांचो आस्पाव आसा, खासा करून हातून सायलोसायबीन जे मशरूम आसा ते हातून जप्त केलेले आसा। 218 ग्राम सायलोसायबीनचे मशरूम आसा, त्याच बरोबर 7.9 किलो मशरूमाचे काळे आणि 2 किलो गांजा जप्त केलेलो आसा। 150 सायलोसायबीन मशरूमाच्यो बियो हातून धरिल्ल्यो आसा। सो हे सगळे गोंय पुलिसाच्या घोळी वखदा विरोधी फाट्यान छापो घालून हो सगळो जो ड्रग्स आसा तो जप्त केलेलो आसा। आंतरराष्ट्रीय बाजारांत जर ह्या ड्रग्साची एकूण कोत जर करीत जाल्यार हेची किंमत जी आसा ती 1,69,47,00,000 इतलो ह्या सगळ्या ड्रग्साचो किंमत आसा। तर हाचो फुडलो तपास सुद्दां चालू आसा। अशाच अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। शिगमो ही भोवसाच्या उमेदीची परब, तिका थारावीक वेळेचे फासकेंत बसोवंक फावचें ना। भारतीय संस्कृती आनी परंपरांचो खरेंच अभिमान आसत आनी सामान्य जनतेच्या उर्बा उमेदीचो आदर आसत जाल्यार खासा तजवीज करून सांजे वेळार उसरा मेरेन शिगम्याची परब मनोवपाची मेकळी गोंय शासनान समेस्त भोवसांक दिवची अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्या। मजगती शिगम्याचे मिरवणुकेक वेळाचे बंधन घालचे न्हय अशी मागणी राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन पत्रा वरवीं केल्ल्याची माहिती आमदार विजय सरदेसाय हांणी दिली। आणि तो 10 वरांचो शिगमो सामूहिक केला आणि तो सरकार एक सायडीन आमचे कल्चर तो सायलंट शिगमो करून दुसरे सायडीन नायट पार्टी अंजुना चालूच आहा। ही परिस्थिती जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आमकां दिसता की भारतीय संस्कृती खंय पावली आनी खरे खरे आमी इलेक्शन ऑफिसरांक पत्र बरयल्लें आहा। ज्या 10 वरांच्यो ज्यो पाबंदी आसा आवाजाची वेर ऑफ आनी दुसरें नॉन गोईंग फेस्टिवल त्या भशेन कार्निवल आहा त्या भशेन शिगम्याचो आहा आनी हिंदू संस्कृती कशें सरकार ना हाजे पयलीं ते रामनम भितर दिले, रामनम आमी याद करून रामनम सुटी जाली, ताजे मागीर जय श्री राम हेच म्हणटात। ह्या जे कॉन्ट्रेडिक्शन आहा ते गोंयच्या जनते कडेन कळपाक जाय आनी म्हाका दिसता सरकार न्हिदला, सरकारान जाणो जावंक जाय। सरकार आपलो पॉलिटिकल शिगमो खेळटलो, लोकांचो शिगमो मारूंक जायना। इलेक्शनां इतले इलेक्शनां वतले, आमचे जे कल्चर आमची संस्कृती आहा ती दवरपा खातीर कायदे मदीं येवंक जायना। हो आमचो स्टँड आहा म्हणजे पक्षाचो आनी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराक एक लेटर दिलें। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर केरी चॅक पोस्टार अबकारी खात्या कडल्यान गोंया सावन कर्नाटकांत वचपी आनी येवपी वाहनांची तपासणी सुरू केल्या। गोंयच्यान कर्नाटकांत बेकायदो सोऱ्याची येरादारी जावची न्हय हे खातीर खबरदारी घेतल्या। अशे तरेची वाहनां सापडल्यार तांचेर खर कारवाय करतले। फाटल्या 8 दिसां सावन हे तपासणेक सुरवात केल्या। लोकसभा वेंचणूक जाय मेरेन ही प्रक्रिया सुरूच उरतली अशें अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलां। गोंयांत 7 मेक लोकसभा निवडणूक जातली आणि ह्या पार्श्वभूमीचेर सध्या गोंयभर जे चेक नाके आसा थंयसर सोऱ्याची जी तस्करी जाता तेजी तपासणी सुरू जालेली आसा। केरी चेक पोस्ट आसा थंयसर चोडला बेळगांव रस्तो आसा थंय मोठ्या प्रमाणान मालवाहू ट्रक तशें इतर कर्नाटका गाडयो वयता तेका लागून गेले 8 दिसांच्यान ही तपासणी सुरू जालेली आसा। तितूर 24 तास पोलिसांची तशेंच अबकारी खातें आसा तेंचे आनी कडक तपासणी सुरू केलेली आसा आणि वैयक्तीक जे लोक वयतात तशें मालवाहू गाडयो आसा हेची बी तपासणी केली गेली वयता। हेतून काल 24 दिसभराचे एकूण 49
लोकांची वैयक्तिक गाडयोची तपासणी केलेली आसा आणि 139 लोकांची वैयक्तिक तपासणी झालेली आसा. जो सोरो घेवन वयता आणि कोण पिता हेंची बी तपासणी जाता. कित्याक सध्या इलेक्शन आसा आणि ह्या वेळार गोंयाच्यान जो सोरो आसा तो चोरी करून भायल्या कर्नाटकान आणि तशेंच महाराष्ट्रान व्हरता. तेका लागून ही तपासणी केली वयता. तशेंच केरी बरोबर पर्ये चेकपोस्ट आसा थंयसर बी ही कारवाई केली वयता. आणि काल दिसभराचेर 17 गाडयो तपासणी केलेली आणि 34 लोकांची वैयक्तिक तपासणी केलेली आसा. अधिकाऱ्यांचें म्हणणें आसा की जे चोरी करून व्हरतात तेंची आमी ते मेळ्ळे जाल्यार तेंची कडक कारवाई करतले. आणि हे जे कारवाई आसा ती इलेक्शन जाय पर्यंत हे डेली सत्र सुरू आसतले. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. मोपाच्या कडशी वाठारांत शेतकार राजाराम मावळणकर बरे प्रमाणात काजीचे उत्पादन करतात. तरेकवार प्रतीचे काजूवर तशेंच काजी पासून तयार जावपी हुर्रा काजू फेणी उत्पादनाचेर तांणी भर दिल्या. शेती मळार तांकां अनेक कृषी पुरस्कारूय फावो जाल्यात. तुम्ही कितली वर्सां करता हो व्यवसाय आता? हो सुपले काजू करपाचो सादारणपणे 10-15 वर्सां जाला. बाबा आता म्हाका सांगा, हे आता आमी हांगर पळयलें हे मशीन आहा, एका काजूचे 2 भकला जाता. काय प्रोसेस काय हे? प्रोसेस हे ऑटोमॅटिक कटिंग मशीन आहा काजूचे. हिरवे काजी काय भाजलेले काजी? भाजलेले, बॉयल केलेले. हां, बॉयल करप. बॉयल म्हणजे की बॉयल करप म्हणजे स्टिमीचेर वाफोवप. हां, आणि मागीर ते 1 दिवस थंड करून मागीर ते कटराक दिवप. हां, कटर मागीर एकाचे 2 करता, काय अनकट जाता ते पुन्हा हँड कटरान फोडूचे लागता. हां, आणि हे आता हय जाल्या पळय गरम खंय तरी हेतून घातला तुम्ही. ते मागीर समजा कटिंग केले काय मागीर ते ओले मोव आसतात काजू ते भट्टेन घालून मागीर तेका कडकपणा हाडपाचे. हां, आणि आमी पळय भाजून म्हणटा ते भाजता ते काजी काय प्रोसेस? ड्रम रोस्टेड म्हणटात. हां, किंवा आपण चुलीत भाजतात तशें ते पण ड्रमात भाजतात, ड्रम रोस्टेड. हां, ते आमी करिना. हां, ते आणि हेतून काय वेगळो प्रोसेस? त्याच्यासाठी वेगळी यंत्र ते हातात मागीर फोडूचे लागतात. हां, किंवा कटर काही हाफ बॉईल करतात, हाफ फ्राय ड्रम करतात आणि फोडतात. खूप लोक असतात बांद्या बी हे करतात. हां, पूण हे तुम्ही भाजिनात अशे? भाजिनात म्हणजे बॉईल करतात, बॉईल करप स्टिमीचेर. आणि कितलो वगत दवरावे? फक्त हे मेळटा, सेल मेळटा. हेचे मुख्य फायदो म्हणजे सेल मेळटा. ड्रमाचे सेल मेळना, जेचे ऑयल येता ते सेलाचे सेल आसता न्हू, हेची ऑयलिंग जाता. तुमच्या हे आता काजूचो ब्रँड आहा कितें काय? कशा नांवान मेळटा? स्वताच निर्माण केला M1 मावळणकर नंबर 1. काजू कितें करतात हे हय प्रोसेस? भट्टेत घालून ड्रायड केलेले काजू पॅकेजिंग करतात. हां, ओके. पॅकेजिंग 200 ग्रॅममध्ये सिलेक्ट कराप आणि मागीर ते पॅक करा. हे आता हुर्राक न्हू? हुर्राक. हां, हे तो काय असता प्रोसेस हुर्राक करतलो जाल्यार? हुर्राक करतलो जाल्यार मुट्टे क्रश करून मागीर तेचे रस घेवप, तो 1 दिवस आंबवप, ते हे वता आणि मागीर ते भट्टेक घालप काय आणि ते वाफोवप स्टीम.
त्याची स्ट्रीप करा रसाची ओके आणि मागीर ते हुराक जाता ते जर पूर्ण डबल डिस्टील करा कलेक्ट केले तर मग त्याची फेडी बनता आणि हा आम्ही आजपासून आमच्या आज्यापासून ते चालू आहा. म्हार्दोळ वाठारात 16 वर्साच्या चलयेचेर जबरदस्ती करून गुरवार चल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयली. म्हार्दोळ पुलिशेन अनवळख्या मनशा आड कागाळ नोंद केल्या. सध्या ते चलयेचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. इतले मजगतीं फोंडें पुलीस स्टेशनात 17 वर्साच्या विद्यार्थिनीचे अपहरण जाल्ल्याची कागाळ नोंद केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. सध्या मी आसात म्हाड्डोळ पुलीस स्थानकाच्या वाठारात, जंय एका 16 वर्सां पिरायेच्या विद्यार्थिनीचेर लैंगीक अत्याचार जाल्ल्यान ती गुरुवार उरपाची घडणूक घडल्या. हे विशीं पुलिशेक कळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी अनवळखी मनशा आड गुन्यांव दाखल करून तपास सुरू केला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही अत्याचार जाल्ली विद्यार्थिनी जी आसा ती परप्रांतीय असून त्या अत्याचार करपी मनशा बद्दल अजून ठोस म्हायती उपलब्ध ना. सध्या ते चलयेक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्ली आसा. तिचेर उपचार सुरू आसा. निरीक्षक योगेश सावंत हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरीक्षक रश्मी भाईडकर ह्या प्रकरणात फुडलो तपास करता. मजगती फोंड्या पुलीस स्थानकातूय काल अशाच प्रकारची एक कागाळ नोंद जाल्या, जंय एका 17 वर्सां पिरायेचे चलयेचे अपहरण जाल्ल्याची घडणूक घडल्या. ते विशीं पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या. फोंडेचे निरीक्षक तुषार लोटलीकर हांच्या मार्गदर्शना खाला ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शेखर नायक. साईगड दुर्भाटच्या साईबाबा देवळात चोरी जाली. फंडपेटी फोडून सुमार 50,000 रुपये फारायल्ल्याचो देवस्थान समितीन अदमास उक्तायला. ह्या चोरयेचो फुडलो तपास सुरू आसा. चोरयांच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. गोंयभर शिगम्याची उमेद फाकिल्ली आसतना बेरेस्तारा राती साईगड दुर्भाटच्या साईबाबाच्या देवळात चोरांनी हात मारलो. फंडपेटी फोडून सुमार 50,000 रुपया फारोवन पेटी व्हरून दोंगरार उडयल्या. गोंयांत चोरयेचें प्रमाण वाडिल्ल्यान गांवगिऱ्या वाठारांनी पुलीस बंदोबस्त वाडोवचो अशी मागणी दुर्भाटच्या थळाव्यांनी केल्या. ह्या चोरयेचो फुडलो तपास सुरू आसा. राती 9:30 बंद जाल्लें आनी त्या नंतर ही चोरी जावली अशी. तेणी तें दार मेन कापून भितर वचोन ही पेटी वचता दोग-तीग लोकांनी उबारून हांगा हाडून उडयली. हें सकाळीं कळ्ळें अध्यक्षान पुजा करपाक तेन्ना कळ्ळो. मेन प्रॉब्लेम जाला राती हो भट नाशिल्लो हांगसर. आमचो विनाश आसता तो राती गांवांत गेल्लो आशिल्लो त्या पयलीं 2-4 दीस आनी तो ना म्हणून एकाचें तांकां इजी मेळ्ळें तें आवाज कांय जालो ना न्हू. ही चोरी पयली एकदां 2010 सालांत जवळ जाल्ली आनी आनीक 13 वर्सांनी परत चोरी जाली हांगसर. आतां पुलिसान आमकां एक टिप्स दिल्या की ही जशी रिमोट एरियेन जी देवळां आसा तेणी विकली जावं 15 दिसांनी ते पयशे फंडपेटी क्लियर करच्यो. म्हणजे हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या गोंयचे देवस्थान जी रिमोट एरियेनी आसा तेणी अर्लियस्ट आठवड्या 15 दिसांनी जें कितें उत्पन्न येता तें एकठें करून बँकेन डिपॉझीट करचें. म्हणजे नुकसान जावपा ना चोरी सुद्दां जाली जाल्यार. तुमकां कितले आशिल्ले पयशे? अंदाज 50,000 रुपया आसतले. आज म्हाका सकाळींच कळ्ळें की आमच्या देवळान साईबाबाच्या की चोरी जाली म्हणून. की हांव म्हाजे सेक्रेटरी प्रशांत नायकाक घेवन समतोच वयर येवन पळयत जाल्यार खरें देवळांत दार फोडलां आनी दोनूय दार लोकां फोडून भितर चोरी केल्ली आसा आनी तें व्हरोन वयर उडयल्लें आहा. पळोवपाक अशें दिसता की आमचेर सामको संकट सो येयलो सो देवांचेरूच. सामकें गोंयभर ही पळयत परिस्थिती की चोरी जाता फंडपेटी देवळांनी. जर आमच्या सरकारान आनी मातशी चड मोठ्यान दखल घेवची, पुलीस यंत्रणा आनी मातशी सज्ज करची आनी हेजी चोरी जी आहा जाले पळय ती बेगून तेजो शडो रावचो. आनी म्हाका अपेक्षा आसा की आमचे पुलीस बरें काम करता. आमचे त्या प्रमाणेच जातली इन्क्वायरी आनी येवन गेल्ले आसा पुलीस खंय. आतां फॉरेन्सीक येवपाचें आसा म्हणून सांगलां म्हाका बाबान आतां. आनी हेजेर तत्काळ उपाय जातलो अशें म्हाका दिसता. गोमंतक टीव्ही खातीर दुर्भाटच्यान शेखर नायक वळवयकार. उदकास्रोत खात्या वतीन दवर्ले वाठारांत संरक्षण म्हणत बांदपाचें काम चालू आसा. ड्रिलिंगाचें काम करतना उदकाची मुखेल पायपलायन फुटली. पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक फुकट गेलें. उदकास्रोत अधिकारी आनी सुपरवायझर नासतना ही कामां चलतात. कामगारांच्या हलगर्जीपणाक लागून हो प्रकार जालो. ये काम गटर रिटर्निंग वाला काम कर रहा था. हाँ, बाद में क्या हो गया पता नहीं था. पाइप है उधर, ब्रेकर मार रहा था, घट है ना, इसके लिए वो लग गया, फुट गया ब्रेकर से फुट गया. हाँ, ब्रेकर पता नहीं था ना उधर पाइप है कि नहीं, कोई बताया भी नहीं था. इंजीनियर भी कुछ नहीं कोई कुछ नहीं बोला था हमको. कैसा काम चालू है? गवर्नमेंट की है, नाला के लिए पानी इधर उधर ना है इसके लिए. नाम क्या तुम्हारा? रुदल यादव. रुदल यादव.
पावर हावस दवरले म्हणजे पावर हावस जंक्शनाच्या फाटल्यान WRDचे एक काम चलतालें रिटेनिंग वॉल बांदपाचें या नालाच्या सायडीक तेन्ना हांगा जी मशिनान ड्रिलींग करताले ताका लागून पायपाक मेन पायपलायन जी आसा उदक सप्लायाची ताका लागून ताका ते पायप ड्रील लागले आनी ती पायपलायन फुटली आनी हांगच्यान आतां सद्याक हजारान लिटर उदक ऑलरेडी व्हांवन गेल्लें आसा. हांगा कोणूच ऑफिशियल्स ना. मेन म्हणजे WRDचो जो इंजिनियर आसा तो आज हांगा नाशिल्लो सायटीर. ताका जेन्ना फोन केलो आनी ताका विचारलें जाल्यार आपूण म्हणटालो सकाळीं येवन गेल्लो. हांगा सुपरवायजर सुद्दां नाशिल्लो. अशी WRDची काम चलतात आनी जेन्ना आमी हांगा पावले तेन्ना सगळे हांगच्यान व्हांवन गेले. आतां उदक व्हांवप चालू आसा. म्हणटा तेमी खातीर मडगांवच्या नांव गव्हर्नमेंट वल्गनेकार. गँगस्टर आनी आदलो आमदार मुख्तार अन्सारी काळजाच्या आताकान बिरेस्तारा बंदखणीत मरण आयलें. तो 2022 सावन उत्तर प्रदेशाच्या बाना बंदखणीत आशिल्लो. ताका 2 प्रकरणांत जन्मभर बंदखणीची ख्यास्त जाल्ली. शुक्रारा ताच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जातले. माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनकी बनाने में क्या हो गया बिगड़ी ICU लाए गए बीमार थे. 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं कर पाए. ICU से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि ICU से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है या ICU के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है. यहाँ ICU के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल और तन्हाई बैरिक जेल की और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन को और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के साथ ये मैंने चेहरा देखा है सिर्फ और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जा चुका है. पूरा परिवार है और खुद हमारे फादर इस बात कि हमें जहर दिया जा रहा है लेकिन कहाँ से क्या तो खबरें आई हैं हम लोगों के पास उससे तो यही लगता है कि नेचुरल डेथ हुई है. लेकिन चूँकि एक सिटीज़न है और उनके बेटे का डिमांड है, उनके भाई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, खुद मुख्तार अंसारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये बात कही थी कि मेरी जान को खतरा है. तो जस्टिस का ये तकाजा है कि इस पे ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए और जो उनके रिश्तेदार हैं, बेटे हैं, भाई हैं या इंडिया के 130 करोड़ लोगों को ये सेटिस्फाइड किया जाना चाहिए, संतुष्ट किया जाना चाहिए कि वो मौत नेचुरल डेथ थी और कोई कॉन्स्पिरेसी के थ्रू उसको नहीं मारा गया. सरवणगावच्या शिगम्याचे खाशेलेपण आशिल्ली घोडेमोडणी आनी होमखण उत्सव बिरेस्तारा जल्लोशात मनयलो. रातच्या वेळार जावपी सरवणची घोडेमोडणी बरीच फामाद आसा. गांवांत होळी पेटल्या उपरांत 5व्या राती सरवणची घोडेमोडणी आनी होमखण उत्सव मनयतात. रातच्या वेळार जावपी घोडेमोडणी आनी होमखण उत्सव हे सरवणच्या शिगम्याचे खाशेलेपण. गांवांत होळी पेटले उपरांत 5वे राती सरवणची फामाद घोडेमोडणी आनी होमखण उत्सव मनयतात. रोमट गांवांत भोंवून रातच्या वेळार शांपुरुष देवाच्या देवळांत येतकीच थंयसर लोकनाच खेळ खेळटात.
उपरांत वयलो वाडो आनी सकयलो वाडो अशे मेळून 2 घोडे न्हेसयतात। मजगती रोमटाक आशिल्ले सगळे जाण ढोल ताशांचो गजर करीत होमखण रचयतात ते सुवातीचेर वतात आनी होमखणाक अग्नी दितात। उपरांत सगळे जाण चवाठ्यार येतकीच न्हेसयल्ले 2 घोडेस्वार आनी सगळे जाण होळये मुखार येतात आनी थंयसर गाराणे घालतात। गाराणे घालतकीच घोडेमोडणीचो एकूच जल्लोश सुरू जाता। ढोल ताशांचो गजर आनी च्या तालाचेर घोडेमोडणीक सुरवात जाता। भाटल्या वाठारांत 5 फेरे मारतकीच सगळे जाण होमखण रचयतात थंय येतात। ताचे उपरांत भक्तगण आनी घोडेस्वार थंयसर लागींच आशिल्ले तळयेचेर वचून शुद्ध जातात आनी उपरांत परत होमखणा कडेन येतात। तो मेरेन होमखण पेटिल्लें आसता। उपरांत देवीचें न्हावण घेवन सगळे जाण पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल असो गजर करीत अग्निदिव्य करतात। सरवणची घोडेमोडणी आनी होमखण उत्सव पळोवपाक दर वर्साक लोकांची गर्दी आसता। अंदूय हजारांनी लोक ही घोडेमोडणी आनी होमखण पळोवपाक हजर आशिल्ले। गोमंतक टीव्ही खातीर सरवणच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता। आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।